Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आता ऑलरेडी काने पावले मरे पावले हांगा हय कितले टन घेतले ते काने मी ऑलमोस्ट आमचे जे हे आसा रेशन कार्ड आसात मल्टिप्लायड बाय 3 ओके म्हणजे ऑलमोस्ट 4 lakhs सुमार आमचे रेशन कार्ड आसात मल्टिप्लायड बाय 3 म्हणजे 4 ते 12 लाख किलो म्हणजे ऑलमोस्ट गेले 1200 टन्स सुमार 205 टन्स सुमार जातले तुमकां कशें पडलें म्हणजे हॉर्टिकल्चर जे हाडटा पळय न्हू तेच्या पेक्षा सवाय पडले वा म्हारग पडले हेजे पेक्षा सवाय चल्ले न्ही हॉर्टिकल्चरचे रेट आज सध्या कितें आहा त्याच्या पेक्षा आम्ही ऑलमोस्ट 34.50 पैसान आमचो आज सध्या रेट आहा प्रोक्युअर तुमी कितें कशें केलें काय आमी 34.50 -3 -1 अशें धरून तूं पळय कितें जाता म्हणजे ट्रान्सपोर्ट आमचो आसा प्लस तांकां फेर प्रायस शॉपाक ते मार्जीन जे आसा आमची फक्त हार्डली घेतलो आनी आमकां जो मार्जीन आसा तो दवरून आमकां गव्हर्मेंटाक मार्जीन न्ही तो फेर प्रायस शॉपाचो मार्जीन आनी ट्रान्सपोर्ट तो करून आमी एड करून तो आमी दितलो पळय कांद्याची रेट ही सदांच फ्लक्च्युएटींग आसतली इट वील बी नॉट सेम कळ्ळें न्ही त्या प्रमाणे आमकां करपाक जाय दुसरी गोश्ट आसा की आमी फेर प्रायस शॉप वाल्यांक आज आमी कांदो दितले आमी दितले प्रत्येकाची डेट कितली आसता 1 तारीख ते 21 तारीख पर्यंत तेंचे तो लिफ्ट करप आसता मार्केट रेट एकाची तेजे पेक्षा डावन जावपाक शकता केन्नाय समटायम्स पूण आमची एक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली की खंय तरी आमचो जो कांदो जो आमी दिल्लो आसा तो खूब तरी लोकांक सवाय मेळटलो हो जर आमचो जो प्लॅन जर यशस्वी जर जालो जाल्यार आमी नॉन रेशन कार्ड होल्डरांक सुद्दां कांदो प्रोवायड करपाचो आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचो त्या एंगलाच्यान विचार चालू मेन म्हणल्यार पल्सीस आसा आनी ऑयल आसा फर्स्ट वील बी ऑयल आनी ताजे फाटल्यान ऑयल आमी घेतले आफ्टर ओनियन ऑयल विल बी